I'm witnessing this for the first time. फाटल्या दिसांनी agriculture महोत्सव जाल्लो हांगा. But this is a nice platform for all the farmers. जे म्हाका दिसतात की आतांच तांणी म्हणिल्ले प्रमाणे युथान येवंक जाय म्हणून हातून. पण युथान म्हाकाय दिसता की खरेंच हातून येवंक जाय, बिकॉज फायनली आमचे मेन जे अस्तित्व आसा ते एग्रीकल्चरूच, जे आमचे मेन ऑक्युपेशन, जो बॅकबोन ऑफ द कंट्री इटसेल्फ इज एग्रीकल्चर, बिकॉज 70% ऑफ इंडिया डज एग्रीकल्चर. आनी एग्रीकल्चराक असो एक सेकंडरी इम्पॉर्टन्स दिवंक जायना, ताका सारको मान दिवपा जाय की फायनली कितलेंय अशें जाल्यार पोट हें मेन. आनी आमकां दिसता की अशें जेन्ना फार्मींग यूथ येवन करतले तेन्नाच आमच्या एग्रीकल्चराचो इम्पॉर्टन्स वाडटलो. आनी म्हाकाय दिसता म्हजी एक मॅसेज की ऑल यूथ जे आसात तांणी जर एग्रीकल्चराक इम्पॉर्टन्स दीत जाल्यार वी कॅन मेक आर स्टेटाक एग्रीकल्चरांतसूनच आमची इकॉनॉमी वाडूंक शकता. आनी बाकीचें खरें म्हणल्यार एग्रीकल्चर शूड बी ऑफ प्रायमरी इम्पॉर्टन्स आनी बाकीचे सेकंडरी. सो हांव युथां कडेन मागता की मोर एंड मोर यूथ शूड कम इन टू दिस एग्रीकल्चर. पारंपारीक लोकां म्हळ्यार पारंपारीक लोक जे गोंयचे जे ग्रामीण भागातले लोक आसा पळय ते आपल्याले फ्रूट घेवन हांगा डिस्प्ले करतले. त्याच बरोबर जर ही रानटी जी वखदी फळां आहा पळय ती काडपाक शहरांतले कोणाक जर धाडले जर जायत, आतां हांव काणकोणचो म्हणटा म्हाका खबर आहा, पूण शहरांतले कोणाक वचून जर सांगले जर जायत ही फळां घेवन यो म्हण तेका तें झाड खंय आहा तें कळपाना आनी तें फळ कसलें म्हणटा तें कळपाना. पूण हें कळटलें फक्त गांवचो ग्रामीण भागांतलो सांग्यावेलो केपेंचो काणकोणचो सत्तरीचो दिवचलचो जो लोक आहा पळय तेंकांच ही ग्रामीण फळां कशी आहात आनी ताजो उपयोग कितें हें सगळें ज्ञान आसा. एकदां हें प्रमोट जालें की सरकाराचो लाभ नाकात तेंकां. एकदां ही असली तरेची पॅरामेडिसीन जर प्रमोट जाली जर जायत जाल्यार लोक डायरेक्टली तांच्याच म्हऱ्या वतले. सरकारान तांकां कांय करपाना. म्हाजो बापूय एक वेळाचेर गांवठी मुळां दितालो आनी संपूर्ण गोंयांतल्यान त्या मुळां घेवपाक ताजे म्हऱ्या येताले लोक. सो त्याच प्रमाणे ओन्ली थिंग दे रिक्वायर प्रमोशन. सरकारा कडच्यान जर तांकां जाय जर जायत जाल्यार कसली मदत मेळचे पेक्षा म्हाका दिसता तांकां प्रमोट करपा जाय. तांचे कडेन बाबा अमकें अमकें माल आसा हें संपूर्ण जगाक कळोवपाचें, संपूर्ण गोंयाक कळोवपाची जबाबदारी म्हाका दिसता सरकाराची. आनी दिस इज वेर सरकाराची इंटरव्हेन्शन लागतलें अशें म्हाका दिसता. आय एम कीपिंग आमपन्ना, that is raw mango sherbet. It is a very traditional summer drink. Which is used for to beat the heat of summer. And again, I'm keeping Panchagavya. It is a biofertilizer used for plant growth. I do this gardening, home gardening, on a small scale, and I have whatever I had extra, I brought to sell. That's all. And we belong to Green Club. There's a club, Green Club, and we both of us belong to Green Club. आम्ही सांग्याचं हाडले, आम्ही बोर हाडल्या, काण्णां, पातपणूस, आवळा, जंगली वांगी, जांबळा, शेंदरां, चुन्ना, बिबो, रान पत्ती, चारां, मिरी, जाम, भिंडा, अश्वगंधा, पिटकोळी, अंजन, जंगली आवळा, कायऱ्यो. पूण आमी लोकांक दाखोवन दिवपाक एवारनस करता न्ही ती खावपाची आनी ना वखदां खंयची खावपाक खंयची ती हें दाखोवन दिवपाक वखदाची आहा थोडी आनी थोडी खावपाची बी आहा. श्री एग्रीकल्चर नर्सरी ही चोडणा शहरां आसा. थंय म्हजें फार्म चोडणा फार्म आसा. तशेंच पंजीम शांतिनीस म्हजें शॉप आसा. थंय सगळें फूल एग्रीकल्चर गार्डन टूल्स इक्विपमेंट ऑल टायप्स ऑफ प्लांट्स सगळे डिफरंट टायप्स कॅक्टस, एडिनियम्स, वेजिटेबल सीड्स, ऑर्गेनिक लिक्विड्स, and then fruiting plant, food bearing, other mango trees, other then all types of green flowers, orchids, flowering plants. See this mango trees. Then this gavas, 1 kilo gavas, big gavas also, pomegranate also, limbus. Then hydrangea plants, all types of plant, garden tools also, equipments, succulent plants, bonsai plants, euphorbia. अशें दिसता की सगळ्या लोकांनी गोंयच्या लोकांनी तुमी हांगासर येवचे, हांगासर येवन पळयचे आनी कशी खूब हांगासर स्टॉलां इल्ले आसता. डिफरंट टायप्स ऑफ एग्रीकल्चराचे असले प्रायवेट इल्ले आसता डिफरंट तर तुमकां सगळी इन्फॉर्मेशन जाय तशें सुद्दां मेळूंक शकता. गव्हर्मेंटाक कसले प्रायवेट कोणी तुमकां दिवंक शकता अशें. आनी इवन झाडां कशी रोवपाची, कितें रोवपाचें, झाडांक कितें करपाचें तें मोस्ट इम्पॉर्टंट.
झाडां लायतना लोक म्हणटा झाडां व्हरता मरता झाडां व्हरता मरता तांकां लायतना कशें लावपाचें तें तुका सगळें इन्फॉर्मेशन दिवंक शकता म्हणल्यार सगळे ऑर्गेनीक बेजिकली ऑर्गेनीक प्रोडक्ट्स आसा ऑल ऑर्गेनीक प्रोडक्ट पेस्टिसायड्स इन्सेक्टिसायड्स बायो पेस्टिसायड्स एवरीथींग आनी फर्टिलायझर्स बायो फर्टिलायझर्स आनी इनोवेटीव प्रोडक्ट्स आसात जे स्पेशली फॉर गोवन सॉयल जी आमच्या गोवन सॉयलीन जी वायटी आसता ताका ऑर्गेनीक सोल्युशन आतां मेरेन नाशिल्लें सो प्युअर ऑर्गेनीक सोल्युशन फॉर टर्मायट वायट एंड्स आमी जस्ट लॉन्च केल्लो आसा बेसिलीड इन बायोजील और 15 दिसां भितर कसलोय कचरो आसा तो एनीथींग अदर दॅन प्लास्टीक 15 दिसां भितर तुका मॅन्युअर करता तेचें डिकम्पोज करून हो एक आमचो प्रोडक्ट सुपारीचेर जो पावसान स्पेशली फंगस येता ताचे खातीर ताका कोलोरेगा म्हणटा त्या कोलोरेगाचेर मोस्ट इफेक्टीव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डॉम. In this fruit festival, because we can introduce so many fruits which are not even available in other parts of the country, but is available in Goa. Our climate is a very good climate we have got in Goa. We can grow each and every fruit, whatever is available in other parts of the country also, other parts of places like in the world also. Because we have got fruits, unique fruits also. We have got velvet apple, all the fruits which are, lychees also it can be grown here. Many fruits which are not grown in other places we can grow here in Goa. Each and everybody, should have in your heart to grow certain passion, to grow certain things. Because it's not youth, actually now it's coming, youth is coming now. Because I also train many people also, young people, they come to my farm, they actually want, but only government has to do something for them, help them, so that they can go forward this thing. Because unless they know things, but they cannot be there. There should be some push from the government, so that they can grow each and every. Konkan Fruit Festival. The Konkan Fruit Festival was started in 2003 with the goal to preserve our local fruit heritage. In the past, about 18 to 20,000 people have shown up at the festival to learn and experience the vast array of fruits that are showcased. The festival aims at creating awareness of the sheer multitude of delicious fruits available in the region. Honestly, sometimes even we, after years of organizing the fruit festival, are surprised at some of the things that come in. Our hope is that farmers will be encouraged to grow more of our local fruits when they see the response at such events. Most importantly, this is a community festival. We want people to come and learn about fruits and support local entrepreneurs from around the region.